सांगलेलें की ह्यो ज्यो मायनी आसा त्यो सगळ्यो खंय तरी भायल्या राष्ट्रा कडेन वचपाक जाय आनी आज ऑलरेडी जिंदालान मेन ब्लॉक जो सुरलाचो आशिल्लो तो घेतलेलो आसा. त्या मायनिंगाच्या बेल्टान म्हणजे JSW जी आतां लीज घेतलेलें आसा त्या लिजांत आमचे वर्कर आसात, म्हाजे मेंबर्स आसात आनी आमचो डिमांड ह्या सरकारा कडेन असो आसा की जे कोण मायन घेतले कोणी घेवन आमच्या वर्करांक ते तेच्यांनी घेवपाक जाय. आमी भायले वर्कर हाडपाक दिवचे ना आनी जो पर्यंत आमकां थंय घेयना तो पर्यंत आमी मायनी सुरू करपाक दिवचे ना. हो आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड असोच उरतलो आनी आमी थंय कितें जें करपाचें आसा तें आमी करतलो. आता जी JSW मायनिंग घेतल्या ते लोकलांक घालतले म्हणून कितें घेतलें? लोकलांक घालना जाल्यार आमी सरकारा कडेन हें करतले. आमकां घालपाक जाय पळय लिगल ऑलरेडी केसीस आमी फायल केल्ले आसा. ज्या जाग्यार रिटेन ऑलरेडी केल्ले आसा, ज्या जाग्यार करूंक ना ताच्यो थोड्यो केसी कोर्टांनी आसा. आमचो पयलीं पासून डे वन जेन्ना मनोहर पर्रीकरान ज्यो मायनी बंद केल्यो त्या दिसा मनोहर पर्रीकरान एसेंब्लीत जाहीर सांगलेलें, आश्वासन दिल्लें की कोणीय जरी मायनी घेतल्यो जाल्यार वर्कर जे आसात आनी जे थंय काम करणारे बाकीचे मायनींग डिपेंडंट आसात, मागीर ते ट्रकवाले आसत जाल्यार बाकी कोणी आसत, तांकां आमी जॉब दितले, तेंचे आमी रिहॅबिलिटेशन करतले हें सांगलेलें. जो शब्द ताणें पयलीं एसेंब्लीन दिला तो शब्द आतांचे चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत आसा ताणें तो मान्य करून इम्प्लिमेंट करचो, इतलोच आमचो विशय. तुम्ही मेळ्या तुम्ही मायन्स डिपार्टमेंटाक तांकां लेबर कन्सिडर करचो ना आमी ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन पयलीं पासून दिल्लीं आसा. हे कालच दिल्लें आसा, अजून पर्यंत काय तेजेर डिटेल येवंक ना. ते डिटेल येता रिप्रेझेंटेटिव्ह वर्कर होता ताका मेळटलें. आता मायनिंग स्टार्ट जावन दिवचें JSW जाल्यार क्लियर. तुमकां दिसता मायनिंग स्टार्ट जातली करून ना सांग दिसता तुका आता ज्या पद्दतीन चल्ला त्या पद्दतीन आनी कितके वर्सां लागतले हांव सांगूंक नका. हांव तें सांगूंक नका. ऑप्शन जालें म्हणटा मायनिंग सुरू करतले अशें दिसता. पूण ते केन्ना सुरू जातले, ते इमिजिएटली जातले काय आनी 4 वर्सां वतले? कारण हे जे घेणारे जे आसात आज तेंचेर डिपेंडंट आसा. ते केन्ना मायन सुरू करपाचें तांचेर आसा. तेंच्यांनी हे ऑप्शन घेतल्यात. आतां 5 आनी पयलींची 3 8 ऑप्शनां ऑलरेडी जाल्यात, घेतलेली आसा कोणी कोणी. अजून पर्यंत काय प्रोसेस सुरू जाल्लो ना, गेले फाटलेच जाता. आतां तो कितें आहा आमकां खबर ना. ते दिसा क्लाउड बाबान म्हटलां की प्रॉपर परमिशन्स घेतल्या उपरांतूच मायनिंग स्टार्ट करपाच्यो मायनिंग कंपनीजांनी, नाजाल्यार आमी कोर्टान वयतल्या म्हणून सांगला. तेचेर तुमचें कितें हांव काय उलोवचो. प्रत्येक NGO रायट आसा प्रत्येकान आपापले विचार मांडपाचे. जी प्रोसेस आसा ती प्रोसेस जाल्यार तर मायनिंग सुरू जातलें, जे पयलीं सुरू जावचें. सो मायनिंग जशें डिले जालें तशें तुमच्या वर्कर्सूय बेकार उरता. सो आता ताका कांय ऑल्टरनेट ना, कारण सरकारान डिसिजन घेवपाचें वर्करांचें कितें करप तें. आनी आमी काय सांगूंक शकना तेजेर. आमचें इतलेंच म्हणणें आसा, जे कोण मायनिंग घेतले आमचे एक्झिस्टिंग जे वर्कर आसात जे रिट्रेन केल्ले आसात किंवा मायनिंग डिपेंडंटाचे ट्रक आशिल्ले मशीनरी आसले त्यो हेंच्यांनी घेवपाक जाय. भायल्यो मशिनरी हाडून हांगा चलोवपाक जायना. भायले वर्कर हाडून हांगा चलोवपाक जाय.